गोंयांक बीजेपी सरकार एक अंधाधुंदीन काम करता। तांकां कायद्याचें पालन ना, तेंचे कडेन सिस्टम ना, आनी ज्या तरेन जीएमसीन एका दोतोराक पयलीं सस्पेंड करतात, त्याच दोतोराक परत मागीर ते सस्पेन्शन रिवोक करता। म्हणजे जीएमसीन ज्यो गुंते आसात, मिस्ट्री आसात, त्यो वाडत आसात। जितेंद्र देशप्रभूच्या मरणाचो एक गुंतो अजुनूय सुटलेलो ना। तातूंतल्यान एक दोतोराचे आता, आनी जो दोतोर एक बीजेपीच्या माजी मुख्यमंत्र्याची रिलेटीव, म्हणजे बीजेपीची सगळी यंत्रणा त्या हांकां प्रोटेक्ट करपाक लागल्यांक ह्या हेतून सिद्ध जाता। आनी हातूंतल्यान लोकां मुखार सत्य कितें येवपाचें जें आसा तें सत्य येवपाक शकना। जीएमसीन इतले जे दुबावीत सस्पेक्ट आशिल्ले तांची मरण जाली। तांची मरणां कित्याक जाली तेजेर आमी इन्क्वायरी मागली। हेल्थ मिनिस्टरान एक इन्क्वायरी स्टार्ट केली। ताजे नंतर ताणें गव्हर्मेंट लेवल दुसरी इन्क्वायरी अनाउन्स केली आनी तें चलता। हाजे मदीं सस्पेन्शन रिवोक जाता, शो कॉज नोटीस सुद्दां इश्यू जाल्ली। सो ह्या हेतूंतल्यान सगळ्यांक आतां कन्विन्स जाल्लें आसा की हो सरकार जो आसा तो आपल्या मर्जींतल्या लोकांक, आपल्या सरकारांतले जे लिडराचे सोयरे आसा माजी मुख्यमंत्री तांकां प्रोटेक्ट करपाक आवट ऑफ वे वचोन थंय लोकांचे कशेय हाल जावं, लोकांक न्याय न मेळो, पूण तेंचें कितें आसा सगळें तें प्रोटेक्शन जावपाक जाय हें हातूंतल्यान दिसता। आमी हाजे पयलीं 12 मेक ऑलरेडी सांगलेलें की सरकारी यंत्रणा आपल्या सोयऱ्यांक प्रोटेक्ट करपाक सरकारी यंत्रणेचो वापर करतले। तें आयज हातूंतल्यान जें रिवोकेशन जालें आसा तातूंतल्यान सिद्ध जाल्लें आसा। तशेंच बीजेपीचो सरकार हो लोकांच्या जिवा कडेन खेळटा। म्हणजे आमी मागलेलें की लोकांक सत्य कळोनी, कॅज्युअलिटीक वयतकर कॉमन मनीस कसो सफर जाता तें लोकांक कळोनी, आनी ती सिस्टम एक सुदारपाक जाय म्हणून आमी इन्क्वायरी मागलेली। आमी परत इन्सिस्ट करतात की ज्युडिशियली इम्पार्शियल इन्क्वायरी ही जावपाकूच जाय। तातूंतल्यान सगळें सत्य कितें आसा तें भायर सरपाक जाय। हातूंतल्यान पयर एक रिपोर्ट जो बुलेटीन डेली सरकार इश्यू करता, त्या कालच्या बुलेटिनान दाखयलें की 8 पॉझिटिव्ह केसीस आसात। पूण ह्यो जर 8 पॉझिटिव्ह केसीस आसा जाल्यार त्यो 8 पॉझिटिव्ह केसीस कोवीड जे हॉस्पिटल आसा तातूंत दाखोवपाक जाय आशिल्लें, पूण तातूंत ते केसी दिसनात। ते खंय तांकां दवरले त्या बुलेटिनाचेर कांयच कळना। सो तातूंतल्यान सरकारान स्पश्टीकरण करपाक जाय की हे सगळे पॉझिटिव्ह पेशंट त्यांनी खंय ट्रीट करतात तें क्लियर करतात।